कोविडाच्या 2 वर्सां उपरांत गोंयांत नव्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या। मोपा विमानतळ सुरू जाल्ल्यान ह्या वर्सा देशी तशेंच विदेशी पर्यटक लेगीत व्हडा प्रमाणांत येतले अशी अपेक्षा आसा। पूण हे सगळे पर्यटन हरशी प्रमाण केंद्रीत जाला ते उत्तर गोंयांत। वर्स निमणे कडेन पावले तरी दक्षिण गोंयच्या कितल्याशाच हॉटेलांनी आजुनय फावो ते प्रमाण धंदो जाल्लो दिश्टी पडना। अशें कित्याक जाता? पर्यटनाच्या नजरेंतल्यान सरकार दक्षिण गोंयचें प्रमोशन कित्याक करिना? हांगच्या पर्यटन वेवसायिकांचें कितें म्हणणें आसा पळोवया हे विशींचो हो स्पेशल रिपोर्ट। नाताळ लागीं पावलो तरी लेगीत दक्षिण गोंयची भोंवडी केल्या जायत्या हॉटेलांनी आनी रेस्टॉरंटांत कोणूच पर्यटक दिसना। अशी परिस्थिती दक्षिण गोंयच्या साबार दर्यादेगेंचेर आसा। पर्यटकांची किरकोळ गर्दी आसली तरी शेक्साक धंदो ना। दक्षिण गोंयांतल्या हॉटेलांनी 35% बुकींग जाला। हाचें मुखेल कारण म्हणल्यार पर्यटन विकासाच्या बाबतींत उत्तर गोंयच्या तुळेन दक्षिण गोंया कडेन सरकारान दुर्लक्ष केल्या अशें पर्यटन वेवसायिकांचें म्हणणें। सावथाक तरी टुरिजम हुंचोय हॉटेलरान 35% ऑक्युपन्सी क्रॉस केल्ली ना। आतां रावता क्रिसमसा दिसा चुकोन 40% बी जाली जाल्यार जाली। हॉटेलां एमटी आसा साउथ गोवाक फ्रॉम कावलोसीं धरून टील बोगमाळो सामकें डेड आहा आनीक टुरिस्ट ना। खंय तरी लोक येतलो आनी खंय तरी रावतलो ते बिझनेस आसा। पूण टॅक्सीवाल्यांक कांय फायदो आसचो ना। हॉटेलां सामकी एमटी आनीक दीस पावले बगलेर फाल्यां परवां क्रिसमस साउथ गोवा सामकें डेड। चोय टुरिजम मरे पात्रांव सारको डेड आहा। शेकवाले वॉटर स्पोर्ट वाले टॅक्सीवाले जोडपा सारखे वीक आनी तें कारण कितें गॅस्ट जाय तेल म्हणटा एअरपोर्टान टॅक्सीनी बट हे गॅस्ट पयशे मोडपी येवं नाय। कोविडा टायमा गॅस्ट पयशे मोडपा येयल्ले कित्या जर्मनी हॉलंड थायलंड दुबय वचपा बंद आसलोले। सो फर्स्ट क्लास इंडियन गॅस्ट आहाय ते गोंय येयले पयशां फोदोड घालन गेले। पूण तेसो गॅस्ट आतां आहाय ते सुपर मार्केटी वयताय सगळे रांदून जेवपा वस्तू घेताय आनी रुमाकू रांदून जेयताय आनी भायल्यान बीच यूज करपा येताय। हे आतां अशी परिक्षा जाल्या। खरें पळोवपाक गेल्यार दक्षिण गोंयांतल्यो दर्यावेळो उत्तर गोंया परस शांत आनी आकर्शक आसात। पूण हांगा येवपी पर्यटकां खातीर ह्या दर्यादेगेंचेर साधन सुविधा उपलब्ध ना अशें हांगाच्या बारीक पर्यटन वेवसायिकांचें म्हणणें आसा। जरी तर गॅस्ट समज बिचार येयलो त्या सुविधा म्हणून सारकी बेस्ट कांयच ना। हे टाउट्स आहा पळय बिचाचेर ते आनीक सोदायता। जशें परी गोरवां आहा थिंगा आतां कॅमेरामॅन ते कोण ना जाल्यार कोण आमी तांकां कांय ऑर्डर दिता ते खंयचे ते काडटले म्हणटा ते कांय काडपाची कांय खबर करना। ही सिस्टम असो जालो आहा की कोण येता कोण बिझनेस करता आनी आमकां तें सारकें बिझनेस ना फर्स्ट ऑफ ऑल पर्यटकां सावथाक। हालींच कांय वर्सां पयलीं भायल्यान आयिल्ल्या पर्यटन वेवसायिकांनी उत्तर गोंयांत आपलो राबितो करून ड्रग्स पुरवठो बेकायदेशीर डान्स बार बेकायदेशीर वेश्या वेवसाय ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी गोंयचें नांव पर्यटन मळाचेर इबाड केलां। सर नॉता जायते नायट क्लब आहाय जायते ड्रग्स चलताय म्हणटाय जायत्यो पार्टी जाताय तेसोल्यो हिंग जायनाय आनी आमगे नॉतकारां इंट्रस्टूय ना एसो नायट क्लब हें तें करपाचें आमकां पीस जाय। पूण आमगे टुरिजम मिनिस्टरान सावथा जायते इव्हेंट दवरपा जाय म्हणचे तुमगे हे फेस्ट फिल्म फेस्टिवल कोताय नोता घाताय आनी केसो पार्टी बरी क्वॉलिटी स्टार लोकां हाडटाय नोता घाताय तें सगळें एशी करपा जाय। आमकां जाय जागा आहा बिचीर डेव्हलप करपा। गोंयच्या ह्या इबाडिल्ल्या प्रतिमेंतल्यान गोंयाक भायर काडपा खातीर तशेंच गोंयच्या संस्कृतायेची वळख सांबाळून दवरपा खातीर सरकारान दक्षिण गोंयच्या पर्यटन विकासात भर दिवपाची गरज आसा। वॉट वी नीड इज नाव 5 तारखेर अगर मोपा कॉमेस जाता जाल्यार मडगांव साकून मोपा वचपाक शटल सर्वीस जाय। दिसाक कितल्योश्यो आसपाक जाय नाजाल्यार कितें जातलें 5,000चे हॉटेल 4,000चे हॉटेल 4,000ची टॅक्सी उधार करची पडटली 3,500 प्लेनाचो तिकेट आनी तेजेर 4,000ची टॅक्सी सावथाक येवपाक आमी मरतले। सो आमी एक्चुअली कायलीत आहा ते कायलीतले काडून आमकां उज्यांत घालचे न्हू म्हणून सरकारान बेग्या बेगी द बेस्ट शटल सर्वीस फ्रॉम मारगांव कॉमेसाची। गौरव
गौरांग प्रभू मळकर्णीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.